तिसरें, पयलें कितें आसा? आपल्याचें व्हडपण. दुसरें कितें? पालदिनान. तिसरें कितें थिंगा? अपवित्रपण. आतां आमी अपवित्र कितें तें पळोवया. जोशुआचें पुस्तक 7 आनी वोड 2 जोशुआ. जेरिको तावन बेतेलचे उदेंतीक बेत नावन लक्षर असल्या त्या आय शारांत मनशांक थंयसर धाडले आनी तांकां अशें म्हटलें थंयसर वचोन चवकशी करा. आनी ते गेले आनी चवकशी केले आनी जोशुआशी येवन परतून अशें तांणी म्हटलें, सगळे परजेन परतून वचपाची गरज ना, फकत 2 वा 3 हजार लोकांकूच गेल्यार पुरो थंयसर, कित्याक थिंगासर ते लोक थोडेच आसलेले. ह्या भाशेन ताणें म्हटलें. पयलें पळोवया. हांव तुमकां भासावणीचो तो देश दिता पळय ते तुमी वचून पळयात. आनी अशें म्हणटा तेन्ना पळय तेन्ना आज्ञा पाळूंक ना. थोडे जाण थिंगासर ते भासावणी देसान भितर सरोंक ना आनी ते मेले. पूण ह्या सुवातेर आमी पळयता जोशुआ थोड्या लोकांक हे देशाचे पयर ते चवकशी करपाक थिंगा तो मनशांक धाडटा. सर्वेस्परान जोशुआक अशें म्हटलेलें, तुज्या जिवीत भर तुज्या मुखार कोणूच उबो आसचो ना. जंय थंय पावल मारतलो ती सुवात हांव तुका दितलो. हांव तुज्या सांगाता आसतलो, भिनासतना तूं मुखार सर. सर्वेस्परान जोशुआ कडेन असली भासावणी केली पयल्या आवेस्वरान. तुज्या जिवितान. आतां आमी ती वाजूया. जोशुआचें पुस्तक 1 वोड 5 हांव वाचता. तूं जिवो आसो पर्यंत कोणूच तुज्या वाटेन उबो आसचो ना, जसो हांव मोजेसा सांगाता उबो आसलो. जशें हांव मोजेसा सांगाता आसलो तसो तुज्या सांगाता आसतलो. हांव तुका सोडचो ना म्हूण तुका केन्नाच सांडचो ना. बलिश्ट आनी थीर घोट जा, कित्याक पुर्वजांक भासायलोले प्रमाणें हांव दिवचो आसा त्या देशाचो अधिकार तूं ते पोरजेक दितलोय. तुजे पोरजेक तूं तें दितलोय. फकत बलिश्ट आनी थीर घोट जा आनी म्हज्या चाकारा मोजेसान तुका दिल्ली समूट सांबाळ. इतलेंच कर. तिचे आड तूं वचो नाका. तेन्नाच जंय तूं वयतलोय थंयसर तुका जैत फावो जातलें. समृद्धीचें पुस्तक जें सदांच तुज्या तोंडाचेर आसूं, सगळें बरयल्लें आसा तें वेवसायान सांबाळ खातीर दीस रात ताचेर नियाळ कर. सगळीं कामां शार्ती पावतलीं. जोशुआ, तेन्ना सगळीं तुजीं कामां शार्ती पावतलीं आनी तूं बलिश्ट आनी तुका येस मेळटलें. हांवें तुका ती आज्ञा दिवंक ना काय? तुका शेणपाची गरज ना. केन्ना तुका तशें घडोवन येतलें? जेन्ना तूं म्हजी आज्ञा पाळटलोय. हांवें सांगलां पळय ती आज्ञा तूं पाळीत जाल्यार, हांवें सांगलां त्या भाशेन तूं करीत जाल्यार तेन्नाच तूं सगळें कोत्ताय तें सारकें जातलें. तूं धीर धरून घोट राव. हांव तुज्या सांगाता आसतलों. तुका जैत दितलों. सर्वेस्परान ही भासावणी दिल्ली म्हणून जोशुआ ताणें आपल्या सांगात्यांक सांगलें, हे देशान वच आनीक थिंगा चवकशी कर. तेन्ना तांणी परतून येवन जोशुआक अशें म्हणलें, सगळ्यांनी वचपाची गरज ना, फकत 2 वा 3 हजार गेल्यारूच पुरो. हे शाराचेर आमी सोंपेपणीन जैत घेवंक जाता. कित्याक त्या गांवांत थिंसर रावता पळय ती मनशां ती सारकेच उणी जावन आसात. ही खबर आयकल्या उपरांत जोशुआन त्याच भाशेन केलें. आतां आमी ताचेर नदर मारया. 7 वोड 4 आनी वोड 4 अशें म्हणटा, 3,000 मनीस हे शारांत गेले. कितले लोकांची गरज आसता म्हणलेलें थिंसर? 2 वा 3 हजार. 2 हजारूच पुरो. 3 हजार आसल्यार चड जातोले. पळय 2 हजार लोक म्हणटा तितलेच पुरो. पूण तरी आसतना 3 हजार लोक धाडीत जाल्यार ते चड जाले, कित्याक हेजेकीन सुबेज लोक नाका. कित्याक थंयसर जे लोक आसा पळय तांचेर आमी सोंपेपणीन जैत घेतले अशें म्हटलें. जोशुआन 2 हजार लोकूच पुरो अशें ताणें चिंतूंक ना. वो 2 हजाराकीन मातशें सुबेज आसतलें हे भाशेन ताणें चिंतूंक ना. बरें आसा, 3 हजार धाडुया. लेट अस बी ऑन अ सेफ सायड. आनी हें म्हणोन ताणें 3 हजार लोकांक धाडले. उपरांत कितें घडलें चवथी वोडीन पळोवया. आनी ह्या भाशेन सुमार 3 हजार लोक हे शारांत गेले. पूण थंयसरल्यान ते धांवोन पळोवन गेले. हेच्या मनशांनी सुमार 30 आनी 100 तांच्या लोकांक मारले आनी तांच्या दारवोट्यांतल्यान थिंगा शाब्रीम म्हणटा पळय तेंगासोबत तांकां धांवडायले. आनी थंयसर तांकां देंवन ते तांचे कुडके कुडके केले. पोरजेचें काळीज विरून गेलें आनी उदका भाशेन जालीं. आनी उपरांत जोशुआन आपली आंगली पिंजली आनी रातभर तो सर्वेस्पराच्या
आर्क पेटे मुखार तो सोरपोटून पडलो आनी त्याच भाशेन इस्रायलाचे पोरजेन पासून आपल्याच्या माथ्यार धूल घाली. जोशुआन म्हणलें, आय सोमिया सर्वेस्परा, आमकां अमृतीच्या ताब्यांत करूंक तुवें आमकां हांगासर हाडलें काय? तुवें ह्या शारांत आमकां मारूंक उडोवंक हिंगा हाडल्यान? तुवें ह्या राष्ट्राक जॉर्दन पलतडी हाडूंक कित्याक तोकस केली? आमकां तुवें जॉर्दनाचे दुसरे वाटेन दवरलेली जाल्यार अदीक बरें आसलें. म्हाका बोगोस दोनिया, पूण आतां इस्रायलान दुस्मानांक पाट ओडली तेन्ना हांवें कितें म्हणून करचें? आमचे आड झुजून ती आतां आमचें नांव पृथ्वीर पुसून उडयतलें. तांणी आपल्या आंग वस्त्रां पिंजलीं आनी माथ्यार धूल घाली. येवन थिंगा रोडटालो, तुवें जोत दिता म्हणलेलें. म्हज्या सामकाराक कोणूच उबो आसचो ना अशें म्हटलां. तुवें म्हाका अशें वासावणी दिल्या जाल्यार आमी कित्याक शेणल्या? अशें म्हणून सर्वेस्परा कडेन आतां येवन तो रोडोंक लागलो आनी ताचे सांगाता इस्रायलाचे वडील पसून सकाळी ती रात पर्यंत रोडटाले. ते रोडोंक उरले. तेन्ना सर्वेस्परान म्हणलें, जोशुआ, तूं हांगा कित्याक रोडटाय? इस्रायलाचे पोरजेन पातोक आदारला. हें जावन आसा तुजें शेणपाचें कारण. तूं तर सारको सोंपेपणीन तें जोयत घेवचो आसलोय, सारक्या सोंपेपणीन तांकां काबार करपाचो आसलोय, पूण शेणलोय. आमचे मदें अशें कोण आसा काय? हांवें चिंतलें सोंपेपणीन हांव जिखतलों, हांव जिखतलों, सगळें म्हाका मेळटलें हें हांव थिंगासर अशें चिंततालों. सारकें सोंपेपणीन सगळें मेळटलें अशें चिंतलेलें हांवें. ती सोयरीगोर सारकें सोंपेपणीन जातलें चिंतलें. सारकें सोंपेपणीन तें लोगीन जातलें अशें चिंतलें. सगळें सोंपें जातलें अशें चिंतलेलें. व्हडा नेटान तें जातलें अशें चिंतलेलें. सगळें सारकें जातलें अशें हांवें चिंतलें. अशें म्हणपी कोण आसा काय? सारकें सोंपें एकदम इजी आसतलें, तें सगळें जातलें अशें तुवें कांय थिंगा चिंतलेलें? सगळें सोंपें भाशेन जातलें अशें चिंतलेलें, पूण आतां थिंगासर सगळें तुका अवघड जालां. तुवें थिंगा चिंतलेलें सगळें तें सारकें सोंपें जातलें, पूण तुका आतां थंयसर अवघड जालां. कितें काय ताजें कारण? 2000 लोकूच पुरो जोशुआ. सारकें सोंपेपणान आमी जिखतले. घोडेक फकत 3000 लोकांकूच तूं धाड. इतल्या लोकांची गरज ना, पूण तरी आसतना आमी जिखतले, पूण थोडे आसतना तूं थिंगासर धाड. सारकें सोंपेपणान आमकां जोयत मेळटलें. अशें चिंतलें तांणी, पूण शेणले. 3000 लोक पळोवन गेले. 30 आनी 6 लोक तांकां मारून उडयले. उपरांत जोशुआ सर्वेस्पराच्या मुखार येवन रोडटा. सोंपेपणी आमी जिखपाचे पळय ते लोक, आमी शेणले. कितें कारण काय? आमच्या मदें अशें कोण आसा काय? सारकें सोंपेपणीन आमकां थंयसर तें जोयत मेळोंक जाय आसलें. सारकें सोंपेपणीन तुका तें मेळोंक जाय आसलें. आयज तुमच्या जिवितांत जें एकदम सोंपें, जें सारकें इजी अशें चिंतलेलें, अवघड आसचें ना अशें चिंतलेलें, कठीण आसचें ना अशें चिंतलेलें, अशें तुवें चिंतलेलें. पूण सर्वेस्पर दर एका दिसा त्या पासो सर्वेस्परान जें तुका एकदम सोंपें आसलेलें पळय तें तुवें चिंतलेलें, ताजें कारण काय तुजें अपवित्रता काय? जोशुआ, तूं कित्याक रोडटाय? इस्रायली पोरजेन तें शेणपाचें कारण तूं जाणाय? तेणें पाप केला, तांचें अपवित्रपण. सर्वेस्पराक कितें पातक केला? सांगतां. सर्वेस्परान जोशुआक अशें म्हणलें, जाणें पातक केला तांकां हांव धरतलों. सर्वेस्परान ताका धरलो. आकान ह्या नांवाच्या मनशान थंयसर ती चूक केल्ली. बारकायन आमी तर वाजीत जाल्यार 7वें अवेस्वरान तो कसो शेणलो पळय तें आमच्यान पळोवं येता. ह्या भाशेन शेणपाक आनी थिंगा लोक मरपाक कितें कारण? अवेस्वर 6 आनी वर 18 पळय थंयसर पळय तें कितें अर्पण केल्लें आसा पळय ते वस्तूंक तुमकां कुशीन दवरचीं. ह्या भाशेन करून तुमी इस्रायली लोकांक थिंगा तो शिराप हाडूं नाकात. जे भाशेन तुवें थिंगा करीत जाल्यार तुमी इस्रायल पोरजां कोश्टान येतलीं. जेरिको शारांत तुमी वयतात पळय, तो जेरिको श्राप जावचो तो एक गांव. त्या सुतेर वचोन थिंगासर खंयचेच वस्तूंक तुमी हात लावचे न्हय. जें श्रापीत आसा पळय तें तूं हात लावचें न्हू. जेरिको म्हटल्यार संवसार आनी तो श्रापान आसा. ह्या संवसारा प्रमाणें तुवें कसलें काम करचें न्हय. ह्या संवसारान फकत कुडीचें लब्धणपण, दोळ्याचें सगळी आसा पळय तें सगळें लब्धणपण आसा. दोळ्याच्यो वंदवण्यो आनी कुडीच्यो वंदवण्यो जिविताची मिजास म्हणल्यार गर्व करप. मागता तुमी केन्ना घमंड करचें न्हय.
तुमच्या दोळ्यांनी वायट नदरेन पळोवचें न्हय आनी तुमचे कुडीचे वंदोणे पडचे न्हय. सोर्वेस्पोर म्हणटा, हांव सांगता तें आयक. सोर्वेस्पोरान आनी कितें म्हणलें जोशुआ 7:19. सोगलें भांगार आनी सोगलें रुपें, काश्यांचें आनी लोखणाचें केलां तें सोगलें सोर्वेस्पोराक भेटोवणीचें आनी ताच्या तिजोरेन तुमी तें दवरचें. आतां आयकात. रुपें, भांगार, पितोळाचें आनी जे लोखणाचे वस्तू तें सोर्वेस्पोराक भेटोवचें, तें सोर्वेस्पोराच्या तिजोरेन तुमी दवरचें. सोर्वेस्पोरान ह्या भाशेन तांकां म्हणलें, भांगार आनी रुपें म्हज्या तिजोरेन घेवन यात. ही सोर्वेस्पोराची आज्ञा. मागीर कितें जाता तें आमी पळोवया. जोशुआन आकानाक दवरलो ज्या मनशांनी हें पातोक केलेलें. पातोक केलो पळय त्या मनशाक दवरलो. कसो पळय ताका दवरलो पळय तें थिंगासर वयर 1 तितून बरयल्लें आसा. आकानान जोशुआक अशें म्हणलें, खरेंच हांवें सोर्वेस्पोराचें जें विरुद्ध आसा पळय तशेंच पातोक हांवें केलां. मालांत हांवें शिनाराचे नाजूक वस्तू रुपेचे 200 शेकेल आनीक 50 शेकेल आशिल्लो भांगाराचो वीट हांवें पळयलो. म्हजी आशा वाडली आनी हांवें तें काडलें आनी म्हजे लागीं दवरलें. ताणें दवरलें. सोर्वेस्पोरान कितें म्हणलें? जेरिकेच्या शारांतल्यान तुमी कांय घेवचें न्हय. भांगार, रुपें, पितोळ आनी लोखणाचे सगल्यो वस्तू म्हज्या तिजोरेन तुवें हाडचें. जे वस्तू पळय सोर्वेस्पोराच्या तिजोरेन हाडूंक जाय पळय ते आकानान आपल्याच्या तोंबून ते लिपोवन दवरलेल्यो. त्या भांगाराचें वीट ताणें पळोवन ताणें तें आपल्याच्या तोंबून लिपोवन दवरलें. आतां मातशें चतुरायेन आयकात. हे शारान पळय थिंगासर ते इस्रायली पोरजा गेल्ले पळय थंयसर ते आतां कितें जालें? शेणले. आनी 30 आनी 6 थिंगासर मरोन गेले. सोर्वेस्पोरान जोशुआक म्हणलें, तुज्या सामकाराक कोणूच उबो आसचो ना. पूण जोशुआची पळय ती सेना आसली पळय ती शेणली. ताचें शाणें कारण कितें? अपवित्रपण. हें अपवित्रपण म्हळ्यार कितें? जें सोर्वेस्पोराचें हाजीरपणान आसलेलें पळय भांगार आनी तें सगलें रुपें तें एका मनशाच्या घरान लिपोवन दवरलेलें. आतां मातशें तुमी आयकात. आमचे मदें असलो कोण आसा काय? सोर्वेस्पोराक दिवंक जाय पळय ती भेट. सोर्वेस्पोराक दिवचो पळय तो 10वो वांटो. सोर्वेस्पोराक पळय दिवची पळय ती धनवासनीची ती भेट. सोर्वेस्पोराच्या भांडारान पळय जें सगळें तुवें हाडूंक जाय तें तूं हाडिनासतना तुज्या कोबोडान तें लिपोवन दवरताय काय? तुज्या बँकान तें सामान दवरलाय काय? सोर्वेस्पोराक दिवंक जाय पळय तो 10वो वांटो तूं तुजे गोरजेक थिंगासर उजार कोत्ताय काय? मातशें तुमी आयकात. हें तुमकां बरें जावचें ना. सिजराक तुमी दिवचें आनी सोमयांक तुमी दिवचें. जेजून अशें म्हटलां. सोर्वेस्पोराक जें तुवें दिवचें पळय तें तूं मोडीत जाल्यार, सोर्वेस्पोराक जें तुवें दिवंक जाय पळय तें तूं लिपयत जाल्यार तूं शेणटलोय. त्या दिसा इस्रायलीचें शेणपाचें कारण हेंच. आकानान पळय ती चूक केली पळय ती हीच जावन आसा. ताणें कितें केलें तुमी जाणां? सोर्वेस्पोराच्या भांडारान आसोंक जाय आसलें पळय तें रुपें आनी भांगार ताणें आपल्या कोणें लिपोवन दवरलें. मालांत आसले पळय थिंगासर शिनाराचे नाजूक वस्तू रुप्याचे 200 शेकेल आनीक 50 शेकेल वजन आनी भांगाराचो तो वीट ताणें हांवें पळयलो. म्हजी आशा वाडली आनी हांवें तें म्हजे लागीं दवरलें आनी त्या म्हज्या तोंबून हांवें तें पुरोवन दवरलेलें आसा. हें बरें तें जें कितें केलां पळय ताणें मानून घेतलें. वड 25 आतां पळोवया. तेन्ना जोशुआन ताका म्हणलें, तुवें आमचेर कित्याक ह्या भाशेचे कोश्ट हाडला? आयज सोर्वेस्पोर पळय तुज्या जिवितान कोश्ट हाडटलो आनी तेज्या उपरांत सगले इस्रायल पोरजेन ताका फातरायलो. ताका ताणें उलपायलो आनी ताचेर फातरांची रास घाली. पळयात, जेन्ना आकानान पळय पातोक केलें आनी ताचे वरवीं 30 आनी 6 सैनीक मरोन गेले आनी ताचे उपरांत मागीर आकानाकूय ती सजा ताका अनुभवंक करची पडली. जोरी तूं पातोक करून तें कोणाकूच गमचें ना अशें तूं तर चिंतताय जाल्यार हें सारकें न्हू. जोरी तर तुवें पातोक करून तुका दिसता तें कोणाकूच गमचें ना जाल्यार तशें जावचें ना. पातकाक लागून तुका तुज्या जिवितान कोश्ट तुका सामना करचें पडटले. आकानान चिंतलें पळय ताणें ती चोरी आनी ती पाप केला पळय ताचे विशीं कोणाकूच कांयच गमचें ना. पळय सोर्वेस्पोराक जें कितें दिवंक जाय आसलें पळय तें काडून ताचे लागीं तें लिपोवन दवरलें. ताकाच दिसलें कोणाक गमचें ना पूण सोर्वेस्पोराक तें गमलें. सोर्वेस्पोरान आकानाक सजा दिली. फकत आकानाकूच न्हू ताजे भुरग्यांक ताजे बायलेक आनी ताजे लागीं सगलें जें आसलेलें पळय तें त्या दिसा तांकां सजा भोगची पडली. सारकें सोंपें करून तांकां जैत मेळोंक जाय आसलें. सारकें इजी करून तांकां जैत फावो जावंक आसलें. पूण तें आतां कठीण जालें पळय ताजें कारण कितें काय?
जेन्ना सोद केली पळय तेन्ना अपवित्रपण हें तांकां कळोन आयलें. आयज जें सगळें तुका सोंपेपणी तुका तें मेळोंक जाय आसलें, सारकें इजी तुमकां तें मेळोंक जाय आसलें. पूण तें दर एक दीस तुका तें कठीण तशें तो जायत वेता जाल्यार ताचें कारण एकूच म्हणटा तें अपवित्रपण. ताचें कारण तुजें अपवित्रपणूच. तुजी त्यो कुडीच्यो लोबदोण्यो आसत, ओ कुडीची तुजी आशा आसत, ओ तुजे पातकी त्यो कोन्यो आसत, ओ तुज्या दोळ्यां बरोबर पळय तूं वायट पळयताय, वायट चिंतताय आनी कुडीच्यो सगळ्यो त्यो वंदोण्यो, ओ तुजें तें घमंड आसत, ओ तुजें घमंडान भरोन पळय तूं उलयता पळय तीं उतरां, ओ तूं घमंड करून पळय कोत्ताय पळय तीं सगळीं कामां जायत. घोडेक ह्याच कारणाक लागून तुका ती जोयत मेळना. आयज जरी तर तूं ह्या पवित्रपणांतल्यान तूं भायर सरोना जाल्यार तुका जोयत मेळचें ना. आपल्याचेंच वडपण करप, आज्ञा न्हय पाळप आनी अपवित्रपण हें सगळें तुज्या जिवितांत पळय जें बेसांव मेळोंक जाय तें तुका बेसांव मेळपाक आडयता. हे म्हज्या मोगाच्या व्हडत्या बापा, म्हज्या अपवित्रपणा पासत जें तुजें आनी जें तुजे कडेन हांवें हाडूंक जाय आसलें, तें हांवें लिपयलें, तें हांवें लुटलें आनी आकानाक लागून इस्रायली पोरजेक थिंगासोर तें शेणटा तें पळयलें. सारकें सोंपेपणीन तांकां मेळोंक जाय आसलें, सारकें सोंपेपणीन तें जिखोंक जाय आसलें. जें सोंपेपणीन तांकां मेळोंक जाय आसलें तें सोंपेपणीन तांकां मेळोंक ना. अपवित्रपणान ते थिंगासोर शेणले. बापा, ह्या अपवित्र जिवितांतल्यान आमकां सोडय दर एका वेळाचेर बापा. एक जोयतीचें जिवीत जियोवपाक आमकां आदार कर बापा. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागतां बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.